पर्यटन खात्यान इव्हेंटाक नवो जावंय सोदला. कंपनीचो टर्नओव्हर 60 कोटी. विजयाचो आरोप. फायनान्साचे नेम गुठलायले. टुरिझम प्रमोशनाच्या नांवान देशी विदेशी जंकेटाचेर कोट्यांनी मोडटात. नवे टुरिस्ट ना. विजयान पोस्टमॉर्टम केलो. रोहन म्हणटा सरकार इमर्जिंग मार्केटांक टॅप करता. कोविड गेर्राक लागून खंय परिणाम तितलो दिसना. स्पीकर सर, ताणें टोटल पैसे म्हणल्यार 63 crores आनी इंडियेनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणले ताणें. म्हणल्यार कितें, दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवं म्हणून सांगपाक. आनी ताणें कितले म्हणले ताचेर ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणें म्हणले 34 कोटी. टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम, टू द मिनिस्टर फॉर टुरिझम. आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा, हे रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट म्हणटे कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेन आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप? कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र, गोवा, पार्टी लायफ, बिचीस हेच उलोवप आशिल्लें. आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस. वन इज द नंबर्स वीच वी नीडेड टू एन्श्योर दॅट दे कम इंटरनॅशनली आनी डॉमेस्टिकली. At the same time, Speaker sir, we needed to see that quality of people also come in. आता तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना. म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना. टुरिझम रे, हांव काय टुरिझम रे. वचूना. आज जर हे तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्सन ग्राफिक्स म्हणटा खंयच ना. आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा. स्पीकर सर, विजयाचो प्रश्न कितें तो मातसो म्हाका पयलीं सांग. तूं कितें आन्सर जाय तो? पर्रीकाराची याद आहा तुका? याद आहा पर्रीकाराची? पर्रीकार कितें उलयतालो तो तुका हांवें एक्झॅक्ट उतरांनी सांगलें. तो सांगतालो तें तूं करपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव? सादी कोंकणी आनी इजी कोंकणी. स्पीकर सर, हाजे परत सादी कोंकणी आनी आसा? आमी जेन्ना स्पोर्ट्स टुरिझम प्रमोट करता. उत्तर जर इनकम्प्लीट उरलें हाफ एन आवर डिस्कशन जाय. हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हाजेर. काय कर, हाफ एन आवर डिमांड परत उत्तर दिता. तूं डिमांड परत काड, परत तुका उत्तर दिता. हाजो डायरेक्टर 5% घेता. कितले आहा ते सगळें लिस्ट दिता तुका. आनी ताजो शॉन इव्हेंट्स म्हणून एन्युअल टर्नओव्हर 60 कोटी रुपया जाला.